नमस्कार. हांव जयश्री पै विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनींतू तुमकां सगळ्यांक स्वागत. आजी काणी प्रेरणाचे कार्यक्रमाक आमगे लोटू आसाची प्रेरणादायक उल्लेखनीय व्यक्तिमत्व श्रीमती ज्योती पै हांणी घाल्लेले युनिफॉर्म पळयतना तुमकां कळू पुरो हांणी स्काउट गायड अंतो कमिशनर जावन आसाची. तांगे विशय आनी मस्त ऐकूया आमी. आतां हांणी कारकलचे पळ्ळी मळल गांवांतू दिवंगत विठ्ठलराय कामत माजी सैनिक जावन आशिल्ले. हांणी दिवंगत श्रीदेवी कामत हांगेले सुपुत्री जावन 1956 अंतू म्हळ्यार 1956 अंतू जन्म आयलींची. स्काउट गायड कमिशनर आणि वृत्तींतू कृषिक महिले आणि व्यवसायी म्हळ्यारी स्वताची तांदळा मिल्ल यशस्वी जावन चलायस्त आसाची. हांणी समाज दिल्लेले उत्कृष्ट सेवेक हांकां प्रतिश्ठीत एशिया पॅसिफिक वर्ल्ड लिडरशिप अवॉर्ड इंटरनॅशनल ते ॲक्च्युली सगळे इंडियांतूची एक फर्स्ट मेळ्ळेले म्हूण दिसता. स्काउट गायडांतू हांकां मेळ्ळा. सुमार 30-35 वर्ष सुकून नायकत्व म्हळ्यार लिडरशिप आणि व्यवसायांतू बिझनेसांतू अनुभव असून नेहरू युवा केंद्र प्रशस्ती, स्काउट गायड डिस्ट्रिक्ट कमिशनर जावन स्टेट अवॉर्ड प्रशस्ती, समाज सेवकी इतले न्हय नृत्य, संगीत, नाटक, यक्षगान आणि भाषण स्पर्धांतू मस्त कडेन हांणी भाग घेवन बहुमान, प्रशस्ती, पुरस्कारू आणि जनाले प्रीती सगळापशी होड प्राप्त केला. हांगेल पतिदेव कारकळचे श्री जगन्नाथ पै आणि हांक 2 धुवो लग्न जावन चंदायेरी सुटसुटीत जावन आसाची म्हळ्यार वेल सेटल्ड इन लाईफ. असले एक प्रेरणादायक आणि प्रतिभावान यशस्वी एंटरप्रेनर आणि सामाजिक लीडर श्रीमती ज्योती पै हांगेलोटू भाषा भासाक आमकां सौभाग्य मेळ्ळा. येया हांगेल प्रवासाचे, लिडरशिपाचे अंतर्दृष्टी आणि हांगेल यशस्वाक आकार दिवचे मौल्य कसले म्हणून हांगेला उल्लोन आमी प्रेरण घेवया. येया हांकां आमगेले विश्व कोंकणी वाहिनीतू स्वागत करया. नमस्कार ज्योतिमाये. नमस्ते. भारी खुश जाता तुम्ही आमगेले वाहिनींत येयलींची. तुमकां स्वागत येवकार. थँक्यू. आता फर्स्ट सुरेश तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. इता म्हळ्यार तुमी एक व्हड वर्ल्ड पॅसिफिक लिडरशिप अवॉर्ड एशिया तेक घेतिल्लो आसा, प्राप्त केलेलो आसा. हें एक ॲक्च्युली एक उल्लेखनीय अचिवमेंट. हे तुमकां मेळ्ळें म्हूण सांगले सिताना तुमकां कशें दिसलें? ते तांगेले लेटर पळोवन घेवन म्हाका इतलें खूश जालें की हांव एक्सपेक्ट करनी हें म्हाका अवॉर्ड मेळटा म्हणून. भारी खूश जालें. हांव इतले वेळ केलें साधन आजी इंटरनॅशनल थंय पावलें म्हळ्यार म्हाका एक भारी समाधान जाली. म्हाका भारी खुशी जाली. आमगेले वेंकटरमण मेगेले म्हाका शास्त्र म्हणाल खंडीत म्हाका तेन्ना न्ही केन्नाय जावपा पावता आमकां आनी तो उडकास काडला. असं रेकॉग्नायज जाल्लें तुमगेले लिडरशिप प्रवासांतू हें अवॉर्ड कशी प्रतिबिंब जाल्ला म्हूण दिसता? म्हळ्यार आमी प्रति एक बरें स्काउटींग मात्र न्ही, आमी पुरा फिल्डांतू आमी काम केलां. तुमी सुरेरी सांगल्या वरी नृत्य हे ते पुराय. आनी महिला मंडळ म्हाका मस्त दिसपडला तेन्ना. आनी आमगेले लिडरशीप म्हळ्यार सांदुकू न्ही म्हगेले अन्नान आमकां एक लायक हें दिला कशें म्हळ्यार फावंडेशन शिस्त. आनी फर्स्ट ओबे देन क्वेश्चन. ओबे देन क्वेश्चन कसन जाल्यार तें इत्याक म्हूण निंबूचें शें ना. फर्स्ट ओबे. तो मिलिटरी मनीस देखून आमकां लायक शिस्तारी आमकां अन्नान व्हड केलें. तशी म्हगेले आनाम आमकां बदल म्हळ्यार मस्त प्रेरणा. कित्याक म्हळ्यार सांजवाळाचे आमकां पुरा चेडवांक म्हळ्यार आमी जॉयंट फॅमिली एक 25 जण एक घरा आशिल्ली आमी.
पप्पाले अन्न बार्जे ಒಟ್ಟು ಚೆರುಡು ಆನನಿ तशें आमकां तिळसाणाचे पुरा अनामान बसकारानु सगळं रामरक्षा स्तोत्र द्रौपदी वस्त्रायण आणि हनुमान चालीस हे सगळं सांगून हात पाय धुवून 7 गंटे भजन करका प्रति चेरಡು अनाथरांक जेवण अनामान मागीर जेवण वय भजन करून जाल्ली मागीर जेवण दत्तरी आमी पुरा अन्न आमगेले वेळारू तशें अन्नान येता घरा कोणी आसना ती चेरडू पुरा भितेरी कडे अनामा आमगेले बॉस अनामा आपण आजी कोणाला कंप्लेंट आसा अशी कंप्लेंट आसा म्हण सांगल्यार आमकां पनिशमेंट मारचें ना आमकां देड पांय रबोचे घर आमगेले व्हडले ते माणे आतां दवरून घेवन घरा सुत धांवडाचे हें सगळें मिलिटरी पनिशमेंट आमकां तेच करून आमकां लायक स्कुलान तशें आमकां आमगेले आनूची आनी अनामा आमकां गॉडफादर तशी शिस्तू आमगेले मेन जिवनाचे ताका समजावन म्हाका एक स्काउटींग मस्त आमकां हेल्प उपयोग पडलो तेशिजान तुमकां ते तुमगेले केलेले कामाक हें अवॉर्ड प्रतिबिंब म्हणून वय आमी एक्सपेक्ट कर न्ही केला ते आमी केला कसं म्हणून साधकांनी पेटोका म्हणटानी एक रिक्वेस्ट केल्या प्रकार कशी म्हळ्यार उडपी जिल्हे ಅಂತೂ 3 ಜನ पेटयल्यांनी तशी प्रति जिल्ह्यांतू 3 जन लेडीजांक कमिशनर्सांक आनी गायडिंगांत काम केलेल्यांक तशी राज्य मट्टारी तांणी सिलेक्शन कमिटीच्यांनी मेजल नांव पेटयलें राष्ट्रीयाक नॅशनलाक ते नॅशनल कमिटीच्यांनी पुरा नॅशनल दुखून येयलें सोदून मेगेलें नांव इंटरनॅशनल तांणी पेटयलें हें मेगेलें योग तेका सौभाग्य म्हणून हांव लेखता ವಂಡರ್ಫುಲ್ आज आमकां तुमगेलो तो बेसन उल्लोवचें मेळ्ळा तें आमगेलें सौभाग्य खंडीत म्हाका आजी तुमी आपयता ते विश्व कोंकणीचे म्हळ्यार विशय म्हाका गोत नाशिल्ले तुमकां मेगेले अत्यानंद धन्यवाद ठीक आहे हा असं आता एक लीडर म्हणून तुमकां कसं पुरा चॅलेंजेस फेस करपा पडले आनी ते दुसऱ्यांक तुम्ही मार्गदर्शन दिताची नवे ते तदना तुमकां तुमगेल पद्दतीक ते कशी आधार दिले म्हळ्यार लिडरशिपा मुखार गेल्यार मातशी पांय तणतल मस्त लोक समाजा भितर तांतू फायट करच्याक मस्त स्ट्रगल केला हांवें तशी आनी मेगेल ते स्टेट ते म्हाका चिकेची मस्त धैर्य येयलें म्हाका धैर्य म्हळ्यार हांव फस्टाक सांगलां प्रतिपन सांगतेची मेगेला हांव तशी ताण केन्नाय म्हणचे आसा तुमी वाटेर वता न्हू कसं जाल्यार तुमी काणटनी सगळें असल्यार त्या काण बदलेन घालून तुमी वचूका त्या इथे कोण कांट घालला म्हणून निमून घेवन तुमी वचना तशी आमकां लायक शिक्षण मेगेलें अन्नान आमकां दिला ते म्हाका प्रति एक वेळ वता म्हाका मेगेलें अन्ना लुडगस येता व्हेरी गुड खुशी जाता आनूच मेगेलो एक आनी मेगेल बामण कितली शिकलींची मेगेलें एज्युकेशन बरें SSLC मेट्रिक्युलेशन मात्र इथं म्हळ्यार आमी जाल्लेली हाडलें तुजी आमकां हायस्कूल सगळें कॉलेज वचका जाल्यार उडपी और कारकळा वचका तेन्ना आमी सಣ್ಣ आसतना बसनी नाशिल्ले 6 मैल बैलूर ते चमकून मागीर बस दवरका आशिल्ले मस्त कश्ट जाले आमी चलये चेडवांक कितले शिकण कसन जालें गिरांनी गोबर काडचे न्हू मागीर मनशेक तेन्ना आशिल्लें आतां तशी ना जाल्यार आमकां एज्युकेशन तितली शिकून जाल्यार तुमी आयचे आजी तकी मेगेलें अन्नान ते रायस मिल केलें ते रायस मिल म्हाका मावाडी जाता मेगेल बामना ते म्हाका मस्त यूज पडले व्हेरी गुड आता गाईड कमिशनर जावन तुम्ही स्काउट गायडांक कशी प्रेरण दिताची किंवा प्रेरीत म्हळ्यार आमगेले कमिशनर ग्रेड कशें म्हळ्यार चेडवांक न्ही आमी आमचो सपोर्ट करचे तांगेले एक्टिविटीज तांकां एग्जाम्स न्ही आसता ती प्रथम सोपाना द्वितीय सोपाना तृतीय सोपाना अशी परीक्षेनी आसता तांकां आमी तशी करा ती अशी तशी केल्यार अशी जाता म्हण तांकां एक आमी प्रेरण करची आमगेले कमिशनराली न्ही आमगेली जबाबदारी तशी तांकां राज्य पुरस्कार एग्जामा बसका जाल्यार कमिशनराले सायन आसल्यार मात्र तांकां अवकाश मेळटा त्या म्हाका मस्त खुशी जाता चेडवांक आमी इतले चेडवांक आमी एग्जामाक आमी प्रिपेर केलें ना म्हणजे आमकां एक समाधान प्रिपेर करतना तांकां मस्त वाजूच्या कने आसता तांकां वाजूचे बी चड एक्टिविटीज चड आसता एग्जाम क्वेश्चन थोडी प्रॅक्टिकल तांकां आतां म्हळ्यार तांकां गणतू कशी बायक ते सगळें मस्त आसता ते तांकां आमी सपोर्ट करचे आनी टिचर्सांक तुमी चेडवां प्रिपेर करा ती म्हूण तांकां सपोर्ट करचे हें आमकां कमिशनराले आमगेली जबाबदारी आसता
अशी तुम्ही तांकां प्रेरीत आनी तांगेले प्रत्येक रॅली येनी आसता जिल्हा मट्ट तालूक मट्ट रॅलीन तूं म्हळ्यार चेडूं मारले सगळे एक्टिविटी सकळची स्पॉटार कोरपाक वय तांकां आमी सपोर्ट करचे. व्हेरी गुड लायक तशी आता तुमकां 69 वर्स वय. जाय आता तुमकां तुम्ही एक आवड आणि समर्पणाने काम घेता आसाची लीड घेता आसाची वय ताका तुमकां कसं प्रेरणा मेळटा म्हळ्यार एक ग्लुकोज मेळ्ळें आतां आमकां एक हुशार तिलाकाची घ्यायची ह्या म्हणटाने ग्लुकोज म्हळ्यार एक खुशी न्हू तशी हें एवॉर्ड मेळ्ळें म्हणटा शक्ती हें एवॉर्ड मेळ्ळें कुडले आमकां आनीक एक सनी करया म्हणजे एक बुकां उमेदी आयली नाका बाये कसांनी पुरा म्हणलें ताणें एक एवॉर्ड मेळ्ळें म्हणटाना आनकी कंटिन्यू करता म्हणजे प्रेरीत व्हेरी गुड एक लीडर म्हळ्यार ताका सदांच एक न्ही एक पाठ सतत शिकोवपाची आसता वय तुम्ही तसं खंयची पाठ शिकली तुमगे लायफाक म्हगे लायफान म्हळ्यार पर्सनल की पर्सनल वॉट तुम्ही कसं शिकलींची पाठ म्हळ्यार समाधान तृप्ती मेळिल्ले विशय प्रत्येकाक जावका कमिशनर जावन हांवें लायक काम केलां म्हणजे म्हाका एक तृप्ती आसा म्हणजे विशय तृप्ती आणि विंगड पाठ पाठ म्हळ्यार आसता गुड्डा गुड्डा चले जाल्यार फेस कोन वचुका वचुका खंयचे जाल्यार आमी फेस कर कथेची हांव ते लास्ट 2 वर्सां फुडें वर्ल्ड जांबुरी मुडबिद्रे आसतना मस्त स्ट्रगल केला हांवें जाल्यार ते पोस्ट म्हाका आयिल्ली ती म्हळ्यार ते हांव कथेची हांव केलां म्हणजे समाधान म्हाका आसा ते एप्रिसिएशन स्टेट कमिशनर म्हाका घरकड येवन एवॉर्ड करून म्हाका ताणें सन्मान केला कष्टाक एक आन्सर आनी पावका म्हणून वय ताणें आमकां ते नोट कर न्हू म्हाका घरकड येवन स्टेट कमिशनर म्हाका एवॉर्ड दिवन मस्त थँक्स ताणें दिवन चमकला वय 80 अप तो तेन्ना वय आतां आमगे स्टेट कमिशनर जाल्यार तो नांव PGR सिंधिया हो कळ्ळें वय तो फुडें मिनिस्टर जावन आशिल्लो 2-3 तूं आशिल्लो गृहमंत्री मागीर खंयची केसा कडेन आतां त्या सकंडाक म्हूण चेडवाल उट्ट मिंगल जावची कितें ताणें तें सकड सोडून आमता येयलो स्काउट गायडान तूं भाग घेवच्याक चळवळीन तूं कशी प्रेरणा आयली एक्चुअली मदर म्हळ्यार मिगेल धुव राष्ट्रपती अवॉर्डी तिगेल निमते हांव अंत जायन स्काउट गायडान तूं वय गैड गायडान राष्ट्रपती अवॉर्डी ताजी निमती तिका मेडिकल सीट ಆರ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೀಟ್ ಪೂರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸೀಟ್ ಅಂತು ತಂತು ಅಮ್ಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 29,000 ಬಿತ್ತೇರಿ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ನೀ ಅತ್ಲಿ ಬಿತ್ತೇರಿ ತಿಗೆಲೆ 4 ವರ್ಷ ಅಂತ 1 ಲಕ್ಷ ಸಮಥಿಂಗ್ ತಿಗೆಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡೆಂಟಲ್ ದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ 29 ಬಿತ್ತೇರಿ ದಂಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವೈ ಸ್ಟೇಕರು ನಮಕ ಆಜಿಕೆಎಸ್ ನಾಂದಲರಿ 52-60 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಸ್ ಕೆಲವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಮಳಾರಿ आमकां MBBS आशिल्लें नाल्यार ती कर ना म्हणिल्ली ती डेंटल करता म्हणिल्ली तशी बेळगांव अंतू केल्ली डेंटल कॉलेजांत तिणें 4 वर्सां कंप्लीट करून मागीर MDS हांगेले मणिपाल इन्स्टिट्यूट हांगेले AMC मंगळूरांत केलें शिक्षकांक कळ्ळो की स्काउट गायडान तूं मस्त रिजर्वेशन अवॉर्ड पुरा घेतल्यार रिजर्वेशन आसा मेडिकल आसा इंजिनियरींग आसा ತಂತು एक ಸುಮಾರು ತುಳು ದುಡ್ಡು ದಿವ್ನ ವಚ್ಚುಕ ಮುನ್ನ बदल म्हळ्यार ताजे निमते हांव स्काउटिंग जॉईन जाली आनी तांगेले एक्टिविटीज म्हळ्यार राज्यपाल अवॉर्ड तीन घेतना हांव तिगेले वटी चमकलेली तेन्ना चेडू मला एक्टिविटीजांनी पळोवन म्हाका भारी खुशी जाली तितले स्ट्रगल करता चेडू दनपाराचे तांकां रेस्ट ना तेंचे कितें कश्ट बघू का प्राय न्हू तांगेली आनी टेंटां न्हिदोवका गंमत करता चेडवा तशी तें पळोवन म्हाका हांवें तूं जॉईन जावका म्हणचे मना आयलें तेन्ना उडपी जिल्लेन तो डॉक्टर VS आचार्य गृहमंत्री जावन आशिल्लो तागेल बायल आमगेली कमिशनर जावन आशिल्ली स्काउट गायड कमिशनर तिणें म्हाका सिलेक्ट करून तूं आमगेल्यान येवका म्हूण सांगून तिणें आपोवन कडेरी फस्ट पोषक सदस्य जावन जॉईन जाली वय मागीर दोड्डबಳ್ಳापुरांत वचून 1 वाराचे हांव ट्रेनिंग घेवन कमिशनर जावन आज इतलें काम करता.
आता तुमको बेस्ट उडगासाच कसं लेस बेस्ट उडगास म्हळ्यार एक 3-4 वर्सां फुडें आमगे जिल्हा दर्शन कप बुलबुल्स म्हण सांग चेडूं तांगे जिल्हा दर्शनांतू तांकां दोनी बस गव्हर्मेंट बस ते तांतूंची फ्री धांवण सकट लायक आसा ते गव्हर्मेंटांत बुलबुल्स मात्र कप बुलबुल कौसा गाईड पुरा हय आसा आनी बसन दितात या बुलबुल्स आले स्पेशल कप बुलबुल्स म्हळ्यार चल्ले न्ही चेल्ली सण्ಣ 5-4 क्लास भितर वेल चेडूं तशें जिल्हा दर्शन धांवन कडेन तांकां जेवण आमगे ते अरेंज केलेलें आमी आमगेले मिल्ला आंगणांतू 2 बस कंपाउंडा भितर आयले त्यामुळे चेडूं रोडार सकट देवच्या करून करिना तशी त्या चेडवांनी सಣ್ಣ चेडवान ते तट्ट्यान त्यांनी घेवन जेवचे खावचे तांणी गंमत करचे गाद्या धांवचे त्या सकट पळयल्या बदल म्हाका तृप्ती म्हळ्यार ताजे भिशी वर्सूक आमगेलेची कडेन मॅरेज केले हय तांकां वतान डब्बू विंगड दिला ताजे फुडें आमगेले स्काउट गाईड नडिगे कृषी अकाडेमी म्हणून जिल्हा मट्टारी 2 दिसा कॅम्प आमगे थंय केला वय जेवण खाण तांकां आनी कॅम्प फायर पुरो हळ्ळी आमगेली तशें करून तांणी लायक एन्जॉय केलें की म्हळ्यार तांणी केन्नाय विसरना आमगे ते आयले ताजे नंतर आमगेले रोवर्स रेंजर्स म्हणून एक घटक आसा म्हळ्यार स्काउटिंगान कशें म्हळ्यार बन्नीस कप बुलबुल्स स्काउट अँड गाईड कॉलेज लेवलार रोवर्स अँड रेंजर्स रोवर्स म्हळ्यार चल्ले रेंजर्स म्हळ्यार चलयो तशी बेंगळूरची एक टीम आयिल्ले नॉर्थ बेंगळूर तो नितीन अमीन म्हणून सांगून तांगे लिडर तो उडपाचोची ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केले एक दीस आमगेले तुमगेले गद्यांत आमगेले चेडवांक सगळे आस्पात दिवेत घेवंक एन्जॉय ओके म्हळ्यार आमी 4 दीस आमगे ते आशिल्ले तेमी रपचेमांत आमगे लागीं ते एक MPMC कॉलेज म्हण एक आशिल्लें गव्हर्मेंट कॉलेज थंय प्रिंसिपाला उलोवन तांकां रातचे अरेंजमेंट करून फूड आनी पुरो आमगे तेजी ट्रेकिंग तांकां वच्चाक अरेंजमेंट पुरो आमी केला तांगेले एक सणे आमी घेयनी आमगेले खर्चा करून आमी केला तें तांणी विसरना ते आतां तांणी आमगेले उडगास काडटा आसा ती तर फोन येता आसता आमी एन्जॉय केला नेक्स्ट मंथ येता ती आमी म्हणजे कायले तशींच समर कॅम्प म्हणून होता प्रति मे एप्रिल मे समर कॅम्प म्हणून आमगेले थंय एकलो कला हेजे म्हणून तो एकलो करता तशी लास्ट इयर आमगेले कडेन तांणी गद्यांत खेळका चेडवांक म्हणटाना रेंजर्स आणि रोवर्स मात्र की कोणी येता तेंचे रोवर्स रेंजर्स विंगड नाही तुम्ही कृषी केलोचे अशी करूचे रोवर्स रेंजर समर कॅम्प कोणी करी कोणी करे हय तांकां आमी स्थळ कशें आमी करून दिवचे रोवर्स रेंजर्स जाल्ले स्काउटिंगांत हे वय कला हेजे म्हण एक समर कॅम्प करता एकलो अच्छा तशी तो म्हणलो आमकां एक तुमगेले गद्यांत एक अवकाश दिता म्हण मस्त वैशाख उदक आसा ना बांयत जाल्यार आमगेले तो 2 पंप चालू करून गद्यांत उदक घालून ट्रॅक्टरान कसून केसर करून चेडवांक आमी खेळयला ते आनी कृषी ಬಗ್ಗೆ आतां चेडवांक सिटी आशिल्ले चेडवांक तितले नॉलेज ना तांकां प्रति एक परिकर तांकां हे अशी ನೇಗಿಲು म्हळ्यार कसं बुट्टी साऱ्या बुट्टी हे सगळें मस्त साऱ्या कोक्के कृषीन तुका वय नोगा म्हणटा ती झू म्हणचे आमगेल्यांत आमचे केल्यांत त्या कन्नडा नोगा म्हणटा ती आनी सार काडचे गाय पुरा आमगेले रेड्ड ताजी पुरा तांकां परिचय करून दिवन तांणी लायक एन्जॉय केलो म्हळ्यार ते हल्लेचे फूड आमी दिले त्या विशयार तांणी एन्जॉय केलेले पळोवन आमकां तृप्ती आता आमगेले तरणाटे स्काउट गाईड जो कोणी आसा तांकां एक लिडरशीप जावका म्हण जाला रे तांणी कसल गुण तांणी डेव्हलप करका म्हण तुमकां दिसता हे गुण म्हळ्यार एक मेन कसं म्हळ्यार सदा सिद्ध सदा सिद्ध नागिरू एवर रेडी आनी आमगेले ऑनेस्टी म्हळ्यार आमी ऑनेस्ट प्रामाणिक प्रामाणीक जावन आसता आमी त्या नंतर तांगेले कितले आमी सकयल लेवलार वता पळय तितले लायक सुना व्हेरी गुड करेक्ट ते तशें आसता रे ताळी जावन बाळी अनु म्हणटा ती तग्गी जावन ಖಂಡಿತ ಪುಳ್ಳಿ ಪುಳ್ಳಿ ಪುರಾಯಿ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ಸ್ ಜವೋ ಹೇಳಿಕೆ ಬದಚ್ ಮಸ್ತ್ फॉलो केला रे वय त्या लिडरशिपान तू ते आमी बदल म्हळ्यार घेवंक वता हांवें सांगिल्लें सांग म्हूण आमी घेतल्या रे जायना
चार जण आम्ही निमून कडेरी आम्ही गेलो कसं म्हणून आम्ही सांगला रे तांकां हे खुश जाता इतलं सांग चेडूताय आम्ही कसं सांगला रे बिष्टाले ते ऐकना ऐकना वय बा वय ಅರ್ಚಿಗೆ ಮಗಾರಿ ಸಂಭಾಳ್ ಉರ್ಚೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮಲ್ಗಡೆಲ್ಲ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಖಂಡಿತ इथे या अनुभव म्हाका आम्ही जॉईंट फॅमिली दवरलेली आनी म्हाका काडलेली जॉईंट फॅमिली कची मागीर मावाक 12 जण चेडू तशी त्या घरान तुला वातावरण तो याचे मालगड्याल घरकडे आसा ती प्रत्येक कार्यक्रम जावचे आमगेले घरकडे अरे कशी या वय ऍक्च्युली वय वर्सा एक 4-5 प्रोग्राम बीन आमगे ते आसता भूत दैव पर आमगेले घरकडे नाग पर मालगड्याल घर तशें तकून म्हाका त्या सकड फॅमिलीचे अनुभव आसा कोणा लुट कशी मेळणोच का म्हणून भारी खुश नायस नायस तस आता तुमगेल स्काउट गायडाचे प्रवास जालो वय भजन नाटक हांगा पुराय तुमगेल कशी प्रवास सुरू जालो स्पर्धा हा म्हणलं भजनी म्हळ्यार आमगेला ना म्हणतो वय वय घर करता वय ताजे नंतर आमगेलो विद्वान योगीश केणी म्हणून आमकां मास्टर म्हाका व्हडले दत्तर सांगले योगीश केणी मस्त फेमस आमगेले कारकणांत लायक भजन सांगता तागेले स्टुडंट्स मंतारी आसा ती चेडूय आसा ती बायल मनशी आसा ती तो मस्त कडेन क्लास करता तागेले भजनेंत आमी इनवॉल्व जाल्ली म्हळ्यार बदल स्टुडंट म्हळ्यार सांगचे आमकां मस्त प्राऊड प्राऊड हेम्मे आमकां तसलेंतू भजनेंतू आमी भाग घेतले भाग घेतले आनी आमकां लास्ट एक 10 वर्सां मागशी उडपी जिल्हा मट्टारी तांणी दास साहित्य तिरुपती तांणी कॉम्पिटिशन दवरलेलें 35 ಟೀಮ್ आयलेंतू फस्ट ಪ್ರೈಸ್ आमगे ಟೀಮ್ म्हणजे म्हाका भारी खुश जाता ताणें ताजे जजमेंट गोपाल पगडाचार म्हणून ताणें इतलें म्हणलें की हांगेल भजन म्हळ्यार तांची इनवॉल्वमेंट भक्ती भाव जाव न्हू तांचो राग जाव का जाल्यार इम्पॉर्टन्स खंयची म्हळ्यार भक्तींतू आनी भावयुक्त जाव न्हू सांगिल्लें आमगेल टीम बरें म्हण आमी एक्सपेक्ट करनी आमी तेन्ना बाल्यावस्थे म्हणटा पळय तशी 3-4 वर्स तितलींची आता येस की भजन असं आता ताजे नंतर म्हाका दिसली की आमी कॉम्पिटिशन वचना कशिल्लें म्हणजे मना म्हाका आयलें भजन म्हळ्यार आमी देवाला सेव करची मागीर चूक जाली कितकी म्हणून मना आयलें ताजे नंतर आमी कॉम्पिटिशनाक खंयी वचिना भजन हे कॉम्पिटिशन ना कॉम्पिटिशन ना भजन एक कोण आपल्यार वता ते आनी एक मुख्य हांव सांगची कसो म्हळ्यार आमगेले टिमांतू सर्व समाज आसा हांव आमगेले कारकळचे आमगेले सर्वोत्तम भटमामाका मस्त उडगास करता त्या भटमामाल पर्याय आसतना आमकां वेंकटरमण देवस्थानाक 8 दीस भजन आसता 7 दीस तातूं तुमी एक दिसाक तुमकां रेग्युलर करी येतवे म्हणून म्हाका फोन येयलो ते मागीर आश आशिल्ली त्या भटमामाल कडचे त्या देवान सांगयशिल्ले फोन आयलो म्हाका भारी खुश जाली आमकां वेंकटरमण सेव करची एक नशीब आमगेले आवाज मनान तू आनी आमगेलें घर देवस्थानांत वचून मस्त भितर वचका आमी वेहिकल करून येवका चमकून येवचें जायना जाल्यार देवान आमकां एक भाग्य दिल्लें आमकां साळेर बसून सांगचितलें भजन ते प्रती खंयचे दीस ते म्हणल्यार हांवें केन्नाय मागेल त्या लायक दीस म्हळ्यार बुधवाराची दिया भटमाम म्हळ्यार आजी की आमी त्या बुधवाराचे भटमाम ते अवकाश दिलेलो आमी चुकयनी जाल्यार आतां तुमकां फेवरेट तुमगे प्रितीचे एक 2 लायन भजन हे सांगीत की एक संगीत सांगा एक 2 लायन 2-3 लायन कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ಬಾಣನ ಭಂಗಿಸಿದಂತ ಭಾವಜನಯ್ಯನೆ ಬಾರು ಬಾಣನ ಭಂಗಿಸಿದಂತ ಭಾವಜನಯ್ಯನೆ ಬಾರೋ ವೇಣುನಾದ ಬಾರೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ ವೇಣುನಾದ ಬಾರೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ तुमगेले ताळ ह्या भजन सांगिल्लें मागेले चंदमामू शिकोवन दिला ते ताणें खंयी गेलें ती ज्योत्याका ह्या सांग म्हणजे म्हाका
तागेल उडगास कारण हांव सांगलें ऐक आता ज्योतिमाये तुमगेल भजन ऐकून भारी खुश जाली. तशी तुम्ही नाटकांतूय पार्ट घेतलेले आसा, नाटक बरयलेले असो तुम्ही मस्त सकडे. सो ताचे प्रयाणा ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗೀತ की म्हाका नाटकात सांदूकून भारी इंट्रेस्ट. म्हगेल माम नाटकांनी बरयता सोडा सदानंद सिणी म्हणून. आतां प्राय जालें ताका. संचे क्लास आसतना शकुंतळ्या म्हणून एक नाटकांत हांव पार्ट केलें. हांव दुर्वासो मनी पार्ट घाललो. तेन्ना देखून म्हाका नाटकांत भारी आसक्ती. आनी स्कुलांत SLC म्हणटना तेय नाटकांत हांव पार्ट केला. नंतर नाटक बरोवचे पिशें आत्तां उणी जालां. त्या दळचिकेची फ्री आसतना बरयतले. वय चैत्रला मದುವೆ म्हणून हांवें महिला मंडळांत हांव केला. तांतू एक मलगड्याले पार्ट घेवन तांकां चेडवांक आडवाटे वचन अशी कशी वच्चे म्हणजे विशय पार्ट तांकां पार्ट हांव त्या करेशिला. हांवें बरयलें नाटक. आनी तें मागीर एक पोलीस किट हांव केलां. आमगेले सर्कल इन्स्पेक्टरान तागेले युनिफॉर्म घालून तागेले कोळा ते म्हाका दिला ताणें. आनी त्या कशी चमकू काय म्हणून म्हाका ताणें एक 2 मिनटां स्टेशनांत म्हाका शिकोवन दिला. तशें ते आमकां एक सपोर्ट जेनाले. तशें मागीर लास्ट एक 10 वर्सां म्हाका कारकळांत कसलें तें सुधा कशें म्हाका तें विसरलें. तें एक सम्मेलन जालें सुधा सम्मेलन. तेन्ना विंगड विंगड नाटककारांक आपयलेलें. मध्य एक 15 निमिश गॅप आशिल्लें. तुमी लोकल कोणी करता जाल्यार एक नाटक करात ते म्हणलें आमकां. आमची कला स्पॉटारी. तेन्ना आमगेले केलो फ्रेंड्स बरें बसून आशिल्लीं तीं. तशी हांव तांकां बरें आपयलें. आपूण घेवन एक कोण कोण खंयचे पार्ट करया म्हण येस म्हणलें तेणी. ಒಟ್ಟು 15 निमिष भितर 7 मिनट भितर आमी तें नाटक करता म्हणलें ताणें. केल्लें आमी. राजेन म्हाका सपोर्ट केलो. तांतू मालगड्याल पार्ट हांवें केलो घरा यजमानालो. ते हांवें विडी पेटयलें. म्हगेलो फोटो ना विडी पेटयला. तशी एक दुडूकूच्या नज्ज म्हणाल विशय एक मालगड जावन तागेले नातवाले तो उणी शिकिलो. बायल चड शिकिली. कडेर ताका डायवोर्स दिवचे ते रेडी जाली. त्या कडेन तांकां समजायसून मालगड जावन आशिल्ले आज्यान तें समकोवन तांकां राजो ओट्ट तशें तांकां हांव वाजो मालगडो घरकडचो. म्हगेल बायल आमी वॉकिंगा वचचे पेपर वचचे तांतू वय हाणू 3 कापी हाण दिवची सुन्नीक पुत्ता आपोवचे ताजे मध्येन ती उडाडली वय. आता तशें जाला रे जीवन पार्ट. ओके आनी हें कसं म्हणटाची लिडरशिपा मौल्य शिकच्याक एक नाटक जेव्हा काणी सांगप हें पॉवरफुल साधन म्हणून सांगितलें. बदल म्हळ्यार नाटकांतू आतां सगळे सिनेमा केले वता ती नाटकांतू असल सगळे केलो काणी केल्यार खंडीत प्रपंच खंडीत चेंज जाता. जन जाता ते वय म्हणून तांकां मना येता. दुडूकूचे नज खंयचे ऑब्जर्व करता तांकां लायफान. वय आमी तशी जाल्यार कशी म्हणजे तांकां मना येवका रेस्त करून आमी तसलें नाटक आमी केल्यार सामाजिक नाटक पौराणिक सगळ्यांक गोत आसता. सामाजिक नाटकांतू आतां चलचेंची जगान वय तशी आमी त्या जनाक तांतू तशें जाल्यार तुमी आतां एक सृजनशील आउटलेट करूक क्रिएटीव आउटलेट करूक चेडवांनी नाटक आनी अभिनय करता हांवें बरोवका म्हणून वय तुमी कसं सांगपाची. वय खंडीत बरोवका. नाटकांतू तांणी पळोवका चेडवान. आतां सिनेमान सगळे आतां कशी मोबायलांनी आशिल्ली ती चेडवां मस्त वायट जाता ती. ताजे आमी चेडवांनी अम्मान चड पळोवचेनच. म्हगेल सांगचे अम्माकची आमी पळयल्यार न्हू चेडूं आमकां सांगता तूं सगळें पळयत म्हणून. आमी गूड एग्जाम्पल जावन आसता. आमी मादरी जावका. अम्मा कशी आतां म्हगेल नात्र आसा ते हांवें सांगची न्ही तांकां मोबायल ना दिवचे. म्हगेल दाखली तूं वय ती दिना आमकां दिवचे सोण घर कडेन येयल्यार आमकां दिवचे सोण. जाल्यार तितली चेडवांक सामाजीक सल्यांची सगळ्याचे तिळवळी सांगच्यो. वय फुडें आमी सान्नासतना आमगे सुद्दां बसून नात्रांक काणी सांगतली. आनी आतांचे TV येयली म्हणटा हांव सांग सिरियल पळोवका. एक्चुली सिरियलांत कसं येना हांव पळयत ना सिरियल आमी ती. ताजे बदला बसून वाजू येता न्ही
खंडित पुस्तक वाचील तिथले ज्ञान वाढता. आणि संस्कृत आणतो मिगेल नात्र मिगेल दुबे संस्कृत स्टुडंट ತಂತು ದೇವಾಲ ಸ್ತೋತ್ರ ते सगळं चिरडो रामरक्षा स्तोत्र चिरडो कोण आहेत शिको का ते ते बुक हाण दिलं री आणि ते वाजून तांक रिंगाड अंतू वचन अशी अंतू कल्ल लायक म्हणजे आवेक पुरा अम्मांकनी सगळं निमगून घेतात समाजांत आम्ही समज आव का तू करत पळ्या मग चिरडो आमके मिळा मी ते समजिसना आम्ही मजीन दिलं झाले कंचे आम्ही एक बेस्ट एक्झाम्पल झाली त्यांची आम्ही सगळं दिसू टीव्ही पळायचे आम्ही बाहेर भाऊच्या वच्चे म्हणतात चिरडो आमके आम्ही आमगेल चिरडून समनाची म्हणून त्यांनी मागीर रिंगाडे वायट देसाक वतात चिरडो आम्ही चांग आणि कसं म्हणा रे आम्ही आवसून गर्भांतू चिरड असताना आम्ही लायक थिंक कर का या मिगेल अनुभव आम्ही लायक थिंक कर का तेंची चिरडो अमुकारी ಎತ್ತ म्हणाल ಖಂಡಿತ कसं नाही आम्ही वाईट विचारो ज्योतिमय आता तुमगेले राईस मिला ಬಗ್ಗೆ विषय ओके तुम्ही राईस मिलच्या सुचा कशी ताजी पाणी कसली मेगेले अनुभव ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಅವಳ मेगेले SLC del ಕೂಡಲೇ मेगेले ಅನ್ನ ಮಳೆ ತುಂಬ ಕಾರಿ ಕಂಚಿ ಸುಕೋಚಿನ मेगेल बहिणीन ಪುರ ಟೀಚರ್ ಪುರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ತುಕ ಮಿಲ್ ಆಗಲ್ತ म्हणलो मेगेल अण्णाನ मिल केले मेगेल कतिर मला आमचे बिझनेस आणि चिकेची अन्नाचा वस्तू सपोर्ट करते मेगेलान बिझनेसमॅन अंगडी ब्यार निशिल सैनिक जाऊन मागे रिटायरमेंट जाऊन बिझनेस केलता अंगडी ब्यार जिन्साची होलसेल ब्यार निशिल पुरा हांवें घरकाड तयार करून दिवचेशिल्लें अन्नाक नंतर राईस मिल केलें ताजे उठी एक देवस्थान बांदेल मेगेल अण्णान आमगेल कुल देवस्थान ते दोन्ही हांव मॅनेज करतली राईस मिल्ली आनी फंक्शन जाताना देवस्थानाची काय पुरा कर पळोवन घेवपाचें अन्नाला रायट हँड आशिल्लें हांव त्या राईस मिल मेगेल कुळार कोर न्हू लायक नांव घेतलें आनी कसं नाही म्हळ्यार आमी कश्ट काडू रेडी आसका स्वता आमी काम करका कामाचें नांव म्हणून ते मिल बंद जावचें ना आमी रेडी आसका म्हण आमी ताजी नॉलेज दवका त्या नॉलेज म्हाका पुरा मेगेल कुळार मेळ्ळें नंतर वर्डीक जातरी मेगेले बामणाते मिल मागीर केलेलें स्टार्टींग नाशिल्लें मेगेल बांबून हॉटेल करून आशिल्लें मार्केट रोड ताजमहल हॉटेल कडेन म्हाका कसं नाही काम ना घर कडेन म्हळ्यार खातीर केल्लें आशिल्लें विद्या राईस मिल राईस मिल करताना मस्ते नाका भंय आशिल्लें आमगेले मिल्ला बात दिताना नवें मिल्ल म्हणून त्या परत चॅलेंज वय त्यान तो मस्त हांवें स्ट्रगल केला कडेन एका कन्नार 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 पळोवन आज म्हाका देवाल देन 6 म्हयने काम मागीर पावस येतना जाय दिल्लें काम म्हाका देवाल देन मेळटा लायक नांव तो राईस मिल हांव घेतलें जनाल आशिर्वाद मेळ्ळो म्हाका वताना पांय पण वतात आमी काय अशी धर्मा करची न्ही जाल्यार वताना पांय पण वतात इतलें लायक आमगेले बात तूं तांदूळ कोण दिता म्हणाले ते म्हाका सॅटिस्फॅक्शन आसा खंडीत तुम्ही स्काउट गायडिंग पर शिकील काय पण लिडरशिपाचे हेल्प जाला की तुम्ही बिझनेसाक वय म्हळ्यार विधेय येते स्काउट गाईड सदा सिद्धेनार की कंचे सकाळी 7 गंटे म्हाका येतात ती रेडी जाता रात्री संजे 5 गंटेनंतर म्हाका क्लोज करता तेंची म्हाका मस्त शिस्तू आनी ऑनेस्टी तांगेले कश्टार तांणी केलेलें हांव तशी तांकां रिटर्न दिता देवान दिला 2 हातान दिला त्या निमते तुम्ही एक व्यावसायिक पळयता आसाची बिझनेस आणि एक सामाजिक लीडर म्हणून आसाची हे दोन्ही यशस्वीपणान तुम्ही कशी व्यवस्थापन मॅनेज कशी करताची तेंचे कष्ट जाता करता दोन्ही करता सामाजिक ते म्हळ्यार आमी थंय यो हांगा यो ते प्रोग्रामांक भजनांक ते एडजस्ट करून सुरळीत कस्टमराक हांव सांगता आमकां कितें जावना टायम मॅनेज करता तशी सांगून वय दोन्ही मॅनेज करता हांव अशें रांदप घर कडेन आमकां बायलें रांदप जायना आमी दोग जाण कामाच्या पर भायर दिता आमी घर कडेची रांदप तशी जावेत आता व्यावसायिक संसारांत तूं प्रवेश करता म्हण आशिल्लें आमगेल बायल मनशांक म्हळ्यार व्यावसायिक म्हळ्यार बिझनेस वर्ल्डान तूं तांकां मुखारसून येवका म्हण आशिल्लें तुमगेले एक सलाह कसो कसो म्हळ्यार खंयचे एक वेवहारान तूं हांव फस्टाक सांगिल्लें तेंची ऑनेस्टी व्यवहार करका ऑनेस्टी करका
तंतू जनाले आमकां सपोर्ट मेळटा म्हणाले खंडीत आता मला कितली जन हप्पोळू वडी असं सगळं केलो करतात क्वालिटी मेंटेन करप मेंटेन करप आणि क्वांटिटी कितले करूं येता मी क्वालिटी एक पाटी नाव घेतली की मागीर तर मॅनेज कंटिन्यू करप कोरका तशी नाही. आनी विंगड कसले तांकां एक ते क्वालिटी करता वय दुडवा मॅनेजमेंट दुडवा मॅनेजमेंट राहतो पुरा कडेन बँक पुरा आपण लोन दिता त्या निमती ते एक चड कष्ट म्हूण दिसना बायल मनशांक स्वसहाय गुंपू आसा हांव तेमी कोरनाशिल्ली आमगेले रैत महिला स्वसहाय गुंपू म्हणून आमगे ते दवचिशिल्ले तंतू आमी साधन घेवन हेल्प जालें बँक लोन मेळटा ते तांतू फिल्डान देंवन तर कळटा वय आमी ते वय तंतू फिल्ड देवले म्हळ्यार बँक लोन केले तंतू आमकां मस्त प्रॉफिट आसा इंट्रस्ट तांणी उण्यार दिता आमकां बँकांतू स्वसहाय बायल मनशांक तंतू आमी रैत महिला स्वसहाय गुंपू म्हणून म्हगेले 2 गुंप आशिल्ले आमगे ते मिटिंगान दवरचे हांव तंतू स्टेट लेवल ताईं उलोवच्याक म्हाका ताणें अवकाश दिला म्हगेलो फोटो हल्लीन तशिलांक पुराय मार्क्स जातकी म्हणून सिटी आशिल्ले विशय म्हाका चड नॉलेज ना तांगे लायफ विंगा टायप आसता हल्लीचे तांणी एक ऑनेस्टली कसले काम केला रे खंडीत वय खंय गेल्यार आमगे ऑनेस्टली आमी केला रे खंयचे महिला साधकीक ते सक्सेसफुली जाता म्हणाले वेगळे एक उदाहरण घे आमी रेडी आसका कष्ट काडूक रेडी आसका एक सांगा तुमगेले पर्सनल विषय आता इतली सकडे तुम्ही मुखार आयलींची करता आशिल्लींची पुराय त्याच्या तुमगेले घरच्या सपोर्ट पुरे म्हाका घरच्यार सपोर्ट फुल्ल म्हगेल्या बामणाल फुल्ल सपोर्ट म्हाका तूं खंय दावकल थंय बस म्हाका घरकड तूं कांय तो करना आदारले मनशाक कसं दावका टायमार फूड कोण दवन वच्चे वय कसं लायक तूं खंय वच म्हगेल वयर म्हगेल बामणा फुल्ल विश्वास आनी चेडवांनी म्हाका फुल्ल सपोर्ट केला तशी हांवें चेडवां सपोर्ट करता तशी बामणाके हांव सपोर्ट करता व्हेरी गुड आमगेले आनी म्हगेल सुलेरी सांगल्या वरी आमगेले मलगड्याल घर कसले फंक्शन जाता की फुल्ल इन्वॉल्वमेंट तशी म्हाका मलगड्याल आशिर्वाद आसा इन्वॉल्वमेंट लायक आसतना मलगड्याल आशिर्वाद आसा माई मावालो आनी आमगेले व्हडली फॅमिली मंदरके फॅमिली म्हळ्यार व्हडली फॅमिली ती तशी पुरा जने म्हाका सपोर्टीव फॅमिलीन ग्रेट होय आता आमी एक रॅपीड फायर राउंड म्हणा तुम्ही एक वर्डान आन्सर करता ओके एक 5 क्वेश्चन निमता एका शब्दान दिला जाल्यार बिझनेस वुमन जावन बिझनेस महिला जावन तुम्ही एक शिकील पाठ कसलो सक्सेसफुली हांव त्या जनाल एक हें घेतला हांवें पाठ तांतू भितर कशें आसूं का म्हणून पाठ ऑनेस्टी म्हणा म्हणजे तुम्ही वय ऑनेस्टीची नो वय रेस्पेक्ट लायक गौरव मेळ्ळे म्हगेल बिझनेस ओके ओके तुमगे लिडरशिप डिफायन करचे एक वर्ड तुमगेले खंयचे नमुन्यार लिडर तुम्ही बिश्टान काम करूच ना 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 ते तांगेल मोगार तांकां हांवें सांबाळून घेवन बिल्ड आसा कायंडारी वायनेस सर वय वय मोगान करचे वय तुमगेले यशस्साच गुट्टू साधन ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಕಂಚೆ ಚೈತ್ರಳ ಮದುವೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಂಚಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೇಲಾಗಿ वय ते पयरा मी केल मिळपडा ಸ್ಪಾಟರ್ ಕೆಲಸ वाटार केलें अविभक्त कुटुंब तशें ते कन्नडान वरता वय प्रेरण दितले तुमकां प्रेरण दितले एक संगीतगार कोण म्हगेलो मास्टरूची एबीस केली विद्वान एबीस केली तुम्ही सांगला ते वय आता वापस वापस वाजून बुक्कनी वाजूचे बुक वाजिता जाल्यार चड म्हाका टायमा मेळटा फेवरेट बुक खंयचे म्हगेलो आतां बुक चड म्हाका ना ते सान आसतना वाजून अशा ते खंयचे सनसन कादंबरी सनसनी काणी ओके आता तुमगेल मस्त काम करून दिवसभर काम करणार करता वय तुमकां आराम करचे मेथड खंयचे आराम करचे म्हळ्यार रे 5:30 गंटल कडेन हांव येवन लायकून ही बेश्टे 10 मिनिट आनी विष्णू सहस्रनाम हांव डेली वाजिता ग्रेट वय तेंच म्हाका तांतू मस्त समाधान मेळटा आयज पुरो होता तुमगेला तर प्राय हाड आमी आयकलींची वय ताका एक शीर्षिके दिवका दिला रे कसली शीर्षिके दिवेत तुम्ही
ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ करेक्ट मग सांगच्या कळलं तुमगेले लाईफाचे एक बदुकीनं गुट्टुकी कसं कसं ना बनायचे एक नाव देऊया म्हणून सदा सिद्धनागिरीच मी गेले मग ते करेक्ट असं ना असं वाटण्यावर असं खुशी झाली तुमगेला उलयताची आमगेले टाइम गेलेले कळणी आमकां ज्योतिमाये तुम्ही आमगेले वाहिनीन तो येवन तुमगेले प्रयाण आणि ताजे बगी सकडे मस्त सकडे उलयला सची तुमकां आनीक यशस्సు मेळटरा भो म्हणून आमी शुभेच्छा करताची आणि हांगेले हे अंतर्दृष्टी दिवची संवाद मुक्ताय करतना हांगेल प्रवासाचे यशस्वाक जिद्द आवड आणि कसं ते उद्देश हांकां यशस्సు मेळ्ळा म्हणून खंडीत सांगेत तशें म्हळ्यार पर्सिवियरन्स पॅशन आणि पर्पज हे तीन आस म्हूण जाल्यार आमकां खंडीत एक न्ही एक विशयांत आमकां सक्सेस येतचीची हे 69 वर्स प्रायर हांकां ते एशिया वर्ल्ड लिडरशीप पॅसिफीक अवॉर्ड मेळ्ळेलो आसा त्या म्हणटना हांकां आमी एक सांगेत कसं म्हळ्यार प्राय एक यशस घेवच्याक नावें एक फरक हाडूंक खंडीत एक अडकूळ न्हय म्हळ्यार एज इज नेवर अ बॅरियर टू सक्सेस ऑर मेकिंग अ डिफरन्स हे खंडीत म्हूण हांगेल उदाहरणेन आमी आतां आयकलेलें आसाची अशीची तुमगेल अनुभव आमगेलोटू आमगेल वाहिनी येवन तुमी आमगेलोटू सांगिल्ल्याक तुमकां मस्त धन्यवाद हवे आमगेल विश्व कोंकणी हांगा मंगळूरच्या चॅनलाक हांवें मस्त प्रतिनिधी दितस आनी मेगेल्या वरी आनी कितलींय बायल मनशांक तुमी हांगा वाहिनी हाडका म्हणून हांव तुमगेले निमन घेता देव तुमकां बरें करो खंडीत थँक्यू खंडीत जना प्रेरण जावका तुमगेले असल बायल मनशान आयकून काणी आयकून आमकां आनीक इंट्रस्ट येवका कामाक म्हणून हांव सांगता आनी तशीची वीक्षकांकय धन्यवाद मात मायन म्हळा म्हणके आमी आनीक लायक व्हिडिओज घेवन येता आसता तुमगे लागीं संदर्शनाचे आमगेल वाहिनीन तो सबस्क्रायब करा लायक करा म्हूण सांगताची देव सगळां बरें करो म्हणटाची आमी मुक्ताय करताची थँक्यू